आज प्रमोद बाबा आमी अशेंच मेळिल्ले एका कार्यक्रमा निमित्तान आनी ताणें म्हाका सांगलें की अशी परिस्थिती जाल्ली आसा एक घराचे हांगा गॅस स्फोट जावन जो आसा न्ही पूर्ण घर लासून गेल्लें आसा हांवें आतांच पळोवपाक या म्हणजे आज आमी पळयलें म्हणजे पयले दिसा मागीर आमदाराक आमी फोन करपाक लागलो सरपंचाक फोन केलो बाकी पंच आसा तांकां फोन केलो आनी फिजिकली आमी येवन पळयलें आनी ज्या तरेन हांगा ह्या घरांत म्हणजे 2 विडो आसतात सिनियर सिटीजन आसा त्यामुळे त्या हांगा हें घर बांदपाची आवश्यकता आसा असो प्रश्न आमी केलो पूण आमचे श्रमधामाचो कन्सेप्ट जो आसा त्या कन्सेप्टाक बसले जर जायत न्ही जाल्यार आमी आमचो एक हें आसा विडो आसतल्यो डिजेबल आसतले अशा लोकांक आमी प्रिफरन्स दिता आनी ताजे पेक्षा म्हत्वाचें म्हणजे थंय काम करणारे हांगा कशें आसा लेबर हाडले काम केलें अशें ना हांगा गांवचे लोक कार्यकर्ते ह्या लोकांनी मनीसपण जागोवपा खातीर बाबा आमचें गांवपण मनीसपण जो फाटल्यान उरला त्या मनशाक मदत करप हांगा पयशांची हें ना पूण हांगा जो कोण गवण आसतलो ताजे पयशे आमी फारीक करतले पण फिजिकली एक मनीसपण जागोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान लोकांनी फुडें येवपाक जाय म्हणजे हांगाच न्ही अख्ख्या गोवाभर आमी तोच प्रयत्न करता म्हणजे जो पर्यंत गांवच्या मनशाक जे सदनशील लोकांनी म्हणजे आमी 1 रुपयाचे कन्सेप्ट कित्याक दिलो 1 रुपया आनी 1 दीस म्हणजे श्रम करपाचे करून की एखाद्या मनशाक मदत करपाची म्हणजे भावना आमचे कडेन आसपाक जाय नाचा कोण तरी मानाय हाडटले घर बांदतले ते पळयता तशें न्ही म्हणून तो एक श्रम करपाचो आनी किमान म्हज्या हांव जर सदना सदर जायत न्ही जाल्यार म्हजे कडेन विशय 1 रुपया पुरतोच ना म्हणजे म्हजे कडेन आतां बरेचशे लोक आसा न्ही बरेचशेच लोक येवन सांगतात की आपूण एक घर बांदतलो अशें सांगून वता म्हाका पूण त्या बेजाचेर आमी बांदली पूण आमी लोकांक डिमांड कितलो आमकां डिमांड आमकां 1 रुपया 1 रुपया आमकां कंपल्सरी आमकां दिवपाकच जाय म्हणजे हक्का म्हणजे गांवचें मनीसपण जगोवपा खातीर 1 रुपया आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज एक घर पळयलां आमी त्या संदर्भांतले आमचे कार्यकर्ते बसतले निर्णय घेतले आनी निर्णय घेतले नंतर आमकां वेळ लागना जर बांदपाचें ठरलें आसत जर जायत न्ही आमी 1 म्हयन्या भितर तें घर उबी करतले त्या दृश्टिकोनांतल्यान पूर्णपणे ताजी सारकी चवकशी थंय उबे रावपी मनीस कार्यकर्तो बाकी सगळे आसा न्ही ते सगळे पळयतले आनी त्या नंतर आमी श्रमधाम कन्सेप्टा अंतर्गत जे आसा न्ही की अशा गरजवंत जो निडी आसा जो विडो आसात की अपंग आसा ह्या लोकांक मदत करपाचें मिशन आमी सबंद गोवाभर सुरू केल्लें आसा आनी त्या कन्सेप्टा अंतर्गत ह्या वर्साचो टार्गेट जो आसा आमी आतां इमिडिएट जे आसा न्ही आमी 50 घर बांदपाचें आमी टार्गेट दवरला आसा तो घर आमी ते करता आसतना सुद्दां आसतना आमी वायनाड आमी कालच हांव वचून आयला जे जमीन जी पूर्णपणे धसून जवळ जवळ 292 फॅमिली जमीन जाल्यो जवळ जवळ 301 लोक मेले थंय वचून सुद्दां आमचे कार्यकर्ते वचून थंय घर बांदतले असो प्रकारचो निर्णय आमी घेतलेलो आसा त्यामुळे श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जे आसा न्ही मनीसपण जागोवपाचें गांवपण जागोवपाचें आनी गांवांतल्याच मनशाक एकमेकाक आमी कशें मदत करून आमी कशें फुडें वचूं हातांत हात वचूं शकता म्हणजे तो एक आमचे मनीसपणाचें बॉन्डिंग वाडोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हो प्रयत्न आसा आनी त्यामुळे तात्काळ म्हाका प्रमोद बाबान सांगतकच जे आसा न्ही की आमी आमदाराक फोन केलो बाकीच्यांक फोन केलो आनी आज प्रत्यक्ष फिजिकली आमी पावल्ले आसा जर कांय दिसांनी नंतर आमी ताबडतोब आमी सगळे कार्यकर्ते बसतले आनी निर्णय घेतले आज एक धांवती भेट म्हणून आमी येतले येस थँक्यू कितलो वेळ लागतलो तुमकां डिसायड करपाक कितें घर बांदतले डिसायड करपाक एक 8 दिसां भितर Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.